गोयचे राज्यसभा खासदारकेक बीजेपीत पावसाळे काडिल्लोच उमेदवार उबो करचो म्हणून कांय आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांक स्पष्ट केलां. दिल्लीसावन राज्यसभा उमेदवार इम्पोर्ट करतात म्हणून बोवाळ पडिल्लो. पर्रीकारान खंय उमेदवार बीजेपीतलोच आसतलो म्हणून आमदार मायकलाक सांगलां. राज्यसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी 22 मायाक येता. उमेदवारी अर्ज भरपाक 29 मे सावन सुरवात. वेंचणूक 8 जुनाक. राज्यसभा आणि बाकीच्या कांय विशयांचेर चर्चा करपाक बीजेपी आमदारांची शुक्रारा पर्वरी विधानसभा संकुलात मिटींग जाली. भाजपा वटेन राज्यसभेक उमेदवार कोण ताचेर सगळ्यांची नजर. उमेदवार इम्पोर्ट करता म्हूण हवा पातळिल्ल्यान बीजेपीत पावसाळे काडिल्लोच कॅन्डिडेट जाय म्हूण कांय आमदारांनी सीएमाक स्पष्ट केला. आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगला that the person who will be contesting from our side should be from the party. He should be our party person. Whoever it is, we will agree. And he has made it very clear. The demand is put by me, and he's made it very clear he will be within our party only. Not a new entrant in the party. I am सांगला अशें. म्हणजे न्यू एंट्रंट म्हणजे कितें आयज फॉर्म भरले मेंबरशीप ऑफ द बीजेपी आनी फाल्यां ताका राज्यसभा केलो तशें ना. आमचो पार्टीचो मनीस राज्यसभाचो मेंबर जावचो. नांव जातलें ह्या विका भितर डिसायड. राज्यसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी 22 मे घेतली म्हूण मंत्री फ्रांसीस डिसोजान सांगले. 22 तारखेर नोटिफिकेशन येतलें. 29 पासून फॉर्मां भरपाचें जातलें. नॉमिनेशन भरपाचें जातलें आनी 8 तारखेर इलेक्शन. ओके. कोण कॅन्डिडेट आसतलो पार्टी वटेच्यान काय ना. फक्त एमएलए सगळ्यांनी हजर रावपाचें. ओके. इतलें सांगलां. हां इतकें सांगलां. पूण कांय ऑप्शन दिवना. 1 2 3 ह्या ना. 2 3 4 5 कांय ना. कोणा इच्छा आहा काय विचारना. आमकां कोण इच्छा खंय आसतली. आमकां इच्छा आसपाचो प्रयत्नूच येना न्हू. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर विजय ओंकार फरारी. गँगस्टर विनायक कारबोटकाराच्या सडा सबजेलीत खुनाच्या केशींत क्रायम ब्रांचीन तिगाय अंडर ट्रायलांक चवकशे खातीर कस्टडीत घेतल्यात. 24 जानेराची रात ते 25 जानेराची फांतोडेर मेरेन सडा सबजेलीत जाल्ल्या केस्तांवांनी कारबोटकाराचो मर्डर जाल्लो. ह्या केशींत जेलीचो स्टाफूय स्कॅनरा खाला आसा. पूण अजून मेरेन तरी पुलीस कारबोटकाराचो खुनी कोण तें सोदूंक पावंक ना. मडगांव जेएमएफसी कोर्टान क्रायम ब्रांचीक तिगांची कस्टडी दिल्या. मोहम्मद शेख, जॉर्ज फर्नांडीस आनी राहुल हे गँगस्टर विनायक कारबोटकाराच्या खून प्रकरणात मुखेल दुबावीत आसात. सध्या तिगांकूय कोलवाळे जेलीत दवरल्यात. ज्या रातीक कारबोटकाराचो खून जाल्लो त्या रातीक हे तिगूय सडा सबजेलीत बंदखनी भायर मेळिल्ले. क्रायम ब्रांचीचे एसपी प्रियंका कश्यपान प्रुडंटाक सांगले, आतां मेरेन जाल्ल्या तपासात मोहम्मद शेख, जॉर्ज फर्नांडीस आनी राहुल विनायक कारबोटकाराचे मर्डर केशीत दुबावीत आसात. तांची चवकशी जाले उपरांतूच ह्या प्रकरणात तांचो निश्चित रोल कितें तें स्पश्ट जातलें. सडा सबजेलीचो स्टाफ सांगता ते प्रमाण कारबोटकार जेलींतल्या बाकीच्या अंडर ट्रायलां बरोबर केस्तांवांनी मेलो. मात इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीन अजून मेरेन तरी जेल स्टाफाक कसल्याच प्रकारची क्लीन चीट दिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सत्तरीत पाली गांवांत फाटल्या 15 दिसां सावन विचित्र तरेच्या रोगान गोरवां मरपाच्या घडणुकेन खवदळ पडला. थंय आतां मेरेन 20 गायो मेल्यात म्हणून गांवचो लोक सांगता. रोग कसलो तो अजून कळिल्लो ना. मात माकड तापाची साथ ह्या गांवांक आयल्या आसात असो सध्या गांवांत दुबाव. मात गोरवांकार भिल्यात. थंयच्या व्हेटनरी ऑफिसराच्या राज्याक कांयच खबर ना. ह्याच गांवांत 3 वर्सां फाटीं माकड ताप सुरू जाल्लो. शेपडे कडेन सूज येवन मागीर घावो जावन 3-4 दीस तड फोडून गोरवां मरपाचे प्रकार पाली गांवांत फाटल्या 15 दिसां सावन घडटात. गोरवाकारांनी तांचे कडल्यान जाता ते सगळे उपाय करून पळयले. कांयच उपेग ना. गोरवांच्या दोतोरान तांकां गायांच्या शेणाक सुद्दां हात लावं नाका म्हूण सांगला. खंय पयलीं ती जमनीर पडटा आनी हातपांय हलयता अशें. आनी कमीत कमी एक आनी गाय 3 दीस उरलेली. एक गाय 2 गाय 2-2 दिसांनी त्यो देवळा कडेन आसल्यो म्हणून आमी बगल्यो तांकां. हातपांय हलोवन हलोवन अशी तकली बडोवन बडोवन ती मागीर मरता. अशी सगळी मेल्या. आनी तेंची शेणाक तर शेण तेंचे कोण व्हराना. तांकां तशें पातळ एकदम पातळ म्हणून सुकें पूण तो हात बुडिलो की हातीक तेल कशें लागता आनी दिकाचो ह्यो बसता. ती गोरवां जमनी पडटा आनी हातपांय बडयता ती आनी 4 दीस तशी उरतात जमनीर ती. आनी ती मागीर 4 दिसांनी मागीर आपुणूच मरता ती.
आणि ते डॉक्टर येयले न्हू त्यांच्यानी शेणाक तुम्ही हात लावपा घराक शेण काडू नाका म्हणाले. एकदी बुकाटण्यासून तांकां शेपडेसून रोग जाता, शेपडी वाकडीत धरता आणि आता घोळ येता आणि पडटा आणि मरता. कितले दीस जाले आता 10-15 म्हयनो जाली गेलो. म्हयनो जालो. ह्या म्हयन्याभरान कितली गोरा मेली आसली तुझ्या 20 मेली हांगा. गावातली गोरवां गावच्या न्हंयत व्हाळात वतात. न्हंय व्हाळ सुद्धा दूषित जावंक शकता. ताका लागून सरकारान हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो. तेच प्रमाण रोग जंगलात पातळ्यार कितेंय जावं शकता. आता हांगा कुसल्या हें पाणी पाड जावंक शकता. भितून जर हें करीत जाल्यार हांगातले कोण ओडून व्हरतलो ती जाल्यार आमी 2-3दां ओडून व्हरून सायटीक आपडल्या. पूण ते आतां ही जाली ती जावं, पूण आतां हेच्या फुडें जर तो फाटले फावट आमचो तो बिबट्या होगान 2-4 खाल्लेली हेची गोरवां, पूण परत जर वचून तो खायत जाल्यार तर रानांत बी कांय प्रॉब्लेम जावंक शकता. वाघ बी वचून हें करून ते खातीर मातसो चॅक करपाचें तेंच्यांनी कित्या खातीर डॉक्टरांनी कित्या खातीर मारतात. वाळपय वेटरनरी दोतोरांच्या राज्याक मात कांयच खबर ना. आमकां एकूय केस येवंक ना हांगासर, आमचे कडेन रिपोर्ट जावंक ना. ना आमच्या डिस्पेन्सरीक जावं वाळपय ना आमच्या सब सेंटराक. आतां आमकां तुमी हे आमच्या हे वार्ताहरान फोन उदय सावंतान फोन केलो म्हाका, तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें कितें जालां. आतां येयलें जाल्यार कोणी आमच्या हे असिस्टंटा कडेन हांवें इन्क्वायरी केल्या, एकूय केस रिपोर्ट जावंक ना. 70 माकड तापान फाटली 2-1 वर्सां जाली खवदळ घाला. माकड ताप पेडण्या मेरेन पावला. तातूंत आतां गोरवाक हो विचित्र रोग. वेटरनरीचे दोतोर मात लोकां कडच्यान आपोवणे येतले म्हणून रावल्यात. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान देवेंद्र गांवस. घेऊया एक ब्रेक.